नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन एके वटेन परवरीचें राजकारण टीएमसी आनी बीजेपी हांच्या मदीं जेन्ना हेवटेन तेवटेन जाता अशें दिसलें तेन्ना एक नवीन फॅक्टर आयलो आनी तो म्हणजे काँग्रेसीच्या थ्रू विकास प्रभुदेसाय जे हरशीं परवरी दिसनाशिल्ले, हरशीं राजकारणान दिसनाशिल्ले, ते सडनली काँग्रेसचे उमेदवार जाले. सगळ्यांनी रांदप आनी तेणी फक्त खावप. काँग्रेसीक खरोच हांगा फुडार आसा काय ना, रोहन खंवटे सारको बलाढ्य उमेदवाराक ते हरोवंक शकता काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली विचारपा खातीर आमी मेळपाक येयल्ले आसा. विकास प्रभुदेसाय, देव बरें करूं. नमस्कार. आतां आमी इंटरव्यू सुरू जावचे पयलीं तुमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वचून शपथ घेतलेली आसा. दर्गा, देवूळ, क्रॉस. तुका गरज आशिल्ली हरशी शपथीची? म्हाका गरज ना, पण काँग्रेसीच्या लिडरांक दिसलें आणि गोंयच्या जनतेच्या मनात असो एक डावट आयल्लो आसा की काँग्रेसचेच आमदार फुटतात म्हणून एक प्रिकॉशन म्हणून लिडरांनी डिसिजन घेतलें. तुमी वचून म्हटलें की देवा मुखार ना, आमी जें गाराणें घातलें ताका आमी फुटचे ना, फुडें डिफेक्शनाक आमी वाव दिवचे ना अशें आमी देवा फुड्यान. गाराण्याचे शब्द सारके आसा न्ही. हाज्या पयलीं आमी पयले बोडगेश्वरा कडेन गाराणे घातलेले लोक ते मागीर म्हणपाक लागले हांव फक्त फाटल्यान उबो आशिल्लो, हांवें गाराणे घालून नाशिल्लें. ना, पण हांवें तें जे भटजींनी म्हणपाक सांगलें तें हांवें म्हटलें. तुमी खंय खंय गेले? एक महालक्ष्मी गेले, महालक्ष्मीन गेले, मागीर फुलाच्या खुर्सा कडेन गेले आनी दर्गान गेले, बेती दर्गान गेले. तूं तोंडान म्हटलां? बेतीन आमी काय म्हणूंक ना तशें, पूण हरशीं बाकीच्या आमी म्हटलां. पूण गरज आशिल्ली तुका? आमकां रिपीट कर म्हणून सांगलें, सो आमी रिपीट केलें. पूण गरज आशिल्ली म्हाका दिसना म्हाका गरज आशिल्ली, बाकीच्यांची म्हाका खबर ना. तूं कितेंय केल्या फाल्यां इलेक्ट जावन आयलो काँग्रेसीचे, तिकेट सोडचो ना, काँग्रेस सोडचो ना, केन्नाच सोडचो ना हे उतर. एक म्हणजे हांगा परत परत लोक म्हणटा की परसेप्शन आसा. एक म्हणजे काँग्रेसीन तूं पयलीं केन्नाच नाशिल्लो. दुसरें म्हणजे तूं परवरीचोच न्ही, तूं परवरी भायलो. हाव कम तूं येता एंड यू ट्राय टू से की येस आय शूड बी द नेक्स्ट MLA? पहिली गोष्ट, दीस एलिगेशन्स आर बेजलेस. बिकॉज भुरगेपणा पासून आमी काँग्रेसचो प्रचार केला. हे रक्त जें आहा तें रक्त काँग्रेसी खातीर म्हज्या बापायन आनी आमी सुद्दां खूब वाविल्ले आहा. म्हज्या बापायचेर 2दा एसॉल्ट सुद्दां जाल्लो आहा तारगळी. एक टायम आशिल्लो MGचो कॅन्डिडेट तोच निवडून येताले पेडण्या, आनी काँग्रेसचो झेंडो लावपाक कोणाक ताकत नाशिल्ली. खलपाच्या टायमार आनी खलपाच्या टायमार फर्स्ट काँग्रेसचो कॅन्डिडेट निवडून आयला तो शंभूभाऊ बांदेकर. आनी तेन्ना बापायचेर म्हज्या एसॉल्ट जाले 2 काँग्रेसीन प्रवेश केलो म्हणून. त्या टायमा पासून ही प्रभुदेसाय फॅमिली काँग्रेसीनच आसा. फक्त मदीं एक 5 वर्सां आमी एक रिजनल पार्टी फ्लोट केल्ली, गोवा विकास पार्टी म्हणून. पण तितून हांव 4च वर्सां उरलो. तातूंतसून मागीर भायर सरलो आनी परत काँग्रेसीन गेलो. पण तूं काँग्रेसीच्या प्लॅटफॉर्मार खंयच दिश्टी पडून ना, म्हाका दिसूंक ना तशें. परवरी काँग्रेसीन तर केन्नाच दिश्टी पडूंक ना. तशी गरज अशी दिसूंक ना म्हाका की एक्टिवली पॉलिटिक्सान येवचें अशें दिसूंक ना म्हाका. बट एक तुमकां इन्सिडंट सांगता. 26 जानेवारी 2019 म्हजे काका जे आहा सुरेंद्र देसाय, ही इज माय गॉडफादर, त्यांच्या 75th बर्थडे दिसा दिगंबर सर आयिल्ले थंय. आनी सराक विचारलें हांवें, सर म्हणलें एक स्कोप आसा परवरीक काँग्रेस हाडपा खातीर, हांव चालू करूं काम? सरान सांगलें ना, तूं 6 म्हयने मातसो राव, मागीर तुका आय वील गेट बॅक टू यू. आफ्टर 6 months कोवीड आयलो. कोविडच्या टायमान परत हांवें फोन केलो तांकां आनी सरान म्हणलें हांव आतां तरी काम चालू करता. पूण ते नाका रे, ताका आमी भितर हाडटा, सो तुका दुसऱ्या आनी खंयच्या पार्टीन वचचो ना, सो यू वर्क फॉर काँग्रेस. म्हणजे रोहन खंवटेक आमी भितर घेता. सो देर आफ्टर तुमकां खबर आसलें कितें जालां तें. आनी अचानक जेन्ना रोहन BJPन गेलो तेन्ना दिगंबर सरान म्हाका परत फोन केलो, मायकल सरानूय फोन केलो. तूं कितें आसा, सोशली एक्टीव आसा हांव, पॉलिटिकली एक्टिवेट ना. सोशली एक्टिवेट आसा. राजकारण समाजकारण करता. समाजकारण चालू आसा आनी खूब केलां. राजकारणान नाशिल्लें. पूण अशें दिसना तुका की हांगा जे कार्यकर्ते आशिल्ले पळय तांकां स्कोप जाय आशिल्लो, तांणी काँग्रेसी खातीर हांगा कितें कितें केलें, तांणी झगडी मारली, तांणी हांगचो झेंडो सांबाळून दवरलो, आनी अकस्मात तूं तो एक आस्पेक्ट उरला अजून की तूं परवरी भायलो म्हूण तो मागीर सांग. पूण अकस्मात तूं येता आनी म्हणटा की आपूण तुमचो उमेदवार. न्ही, हांवें अशें म्हणून ना, हांव तुमचो उमेदवार. म्हाका पार्टेन सांगलें तूं यो फुडें, आनी ब्लॉकान सांगलें फुडें वच. ब्लॉकान म्हजें नांव रिकमेंड केलें. ब्लॉक म्हणटा वळखच ना, तें रॉंग. तुमी खंयच्याय ऑफिस बेरर वचून विचारा. आतां जे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा तेणी सही मारल्या तेचेर. ते आतां वळखना बिळखना कशें म्हणटा? ना, ते मदींच ते फरिदा म्हणजे आसा
आय थिंक तिका काल एक्सपेल केल्या पार्टींतल्यान. शी वॉज अ एस्पिरंट देर आणि त्यांनी हे सगळी अफवा उडयल्या. बट अकॉर्डिंग टू मी आतां सरायट सपोर्टेड मी. ब्लॉकांतल्यान नांव रिकमेंड जावन गेला. ते ब्लॉक मिटिंगे तुझे नाव रे हय आनी ब्लॉकांच्यान जर जेन्ना नांव वता आनी तरी आसतना हांव भायलो जाल्यार ऑर्गनायझेशनल. ना पूण रावना खंय तूं परवरी? हांव परवरी 22 वर्सां रावता. परवरी मतदारसंघात रावना साळगांव रावता? ना 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 हे चुकीची समज आहा. आमी 95 आमी नर्सरी चालू केली हायवेचेर. तत नंतर 97 आय वॉज अ स्टुडंट इन विद्या प्रबोधिनी 97 to 99 आणि 2001 सालांत सुकूर पंचायतीच्या ऑपोजीट जी प्रभू रेजिडन्सी आहा तातूंत आमचो फ्लॅट आसा. थंय तूं रावता? कितकीशी वर्सां जालीं? 22 वर्सां जालीं. तूं परवरकार? हय. दुसरी गोष्ट तुमकां सांगता, थंय आनी एक ब्लॉकांतली एक वुमन रावता, एक बायल रावता, संगीता शेटये म्हणून. तांणी फरिदाक सांगिल्लें अगो तुमी नाका जाल्यार बेजलेस तेचेर हें घालू नाका एलिगेशन म्हणून, बिकॉज ही इज माय नेबर फॉर लास्ट 22 years. वॉट मोर यू वॉन्ट? पूण परवरीच्या विकासान परवरीन जितली हांगा प्रॉब्लेम्स जालो तातूंत तूं केन्नाच आसा इनवॉल्ड. म्हाजें कितें आहा पळय, सी आय एम जें काम हांवें म्हाज्या लायफान केलां, सोशल वर्क केलां, कितें करूं म्हाजें फेसबुकार किंवा पेपरार केन्नाच येवंक ना. एक बारीक गोश्ट सांगता, जें हनुमान मंदीर आसा तें हावजींग बोर्डाचें हनुमान मंदीर आहा ताका परमिशन मेळनाशिल्ली आनी थंय पुजारी दामोदर जोशी म्हणून आशिल्ले. ते आतां हालींच कोविडा खातीर एक्सपायर जाले. आनी आय वॉज अ स्टुडंट ऑफ विद्या प्रबोधिनी आनी ते टिचर आशिल्ले. आनी मिकी पाशेको वॉज हावजींग मिनिस्टर and we had a good relation with Lyndon and Lyndon still is a good friend of mine. ते पुजारी जे आशिल्ले जोशी ते घरा आयले आमच्या 7:30 सुमार सकाळी प्रेसिडेंटाक घेवन कोणाक तरी घेवन आयले. ती फायल हांवें स्वता 3 महिने तेचेर काम करून ती पूर्ण फायल फ्रॉम A to Z पूर्ण फायल क्लियर करून हाडपाची जबाबदारी हांवें घेतली आनी ती हांवें पूर्णपणे यशस्वी प्रमाणे ताका हाडून ती फायल दिली. पण म्हाजेच खंय ते सत्कार सो करपाक चिंतलो तांच्यानी. हांवें म्हणलें सत्कार बी कांय नाका, हे सोशल वर्क आसा, पब्लिसिटी म्हाका कसलीच ना. तेन्ना राजकारण म्हणून नाशिल्लें? ना राजकारण सदींच म्हणून नाशिल्लें. पण परवरी कोण तरी आसा करता काम काँग्रेसी खातीर. मदीं जेन्ना रोहन काँग्रेसीन वता म्हणून हें जालें तेन्ना न्ही, पण तेन्ना न्ही गेली 5 वर्सां रोहन खंवटे वॉज बॅक्ड बाय काँग्रेस ओनली. नो, ही वॉज अ इंडिपेंडंट यू कॅन्डिडेट. सपोर्टेड हिम इन 2017? या आय सपोर्टेड हिम. सपोर्ट केल्लो येस येस रोहन खंवटे? येस येस. पूण तेजे परत काँग्रेसीन येता म्हण तेन्ना उमेद जाली तुका की बाबा हो काँग्रेसीन येता म्हणून? काँग्रेस कितें आसा पळय, आय एम अ पार्टी बेस्ड मॅन. फाल्यां रुपेश सामंत पार्टीन आयलो, म्हाका उमेद आहा. रोहन खंवटे आयलो जाल्यार उमेद आहा. सो दॅट इज अशी इंडिव्हिज्युअली आय डोंट डू कमेंट. रुपेश सावंत आयल्यार कॉन्टेस्ट करचो ना, रोहन खंवटे आयल्यार तुजी ब्लॉक जाता. परत प्रश्न तो कॉन्टेस्टाचो प्रश्न ना. इफ यू बिकम अ मेंबर ऑफ काँग्रेस आय एम हॅपी. He was not just member of Congress. No, that is- ज्या पोझिशनाक तूं दोळे दवरून आशिल्लो त्या पोझिशनाचेर हांवें दोळो केन्नाच धरूंक ना. हांवें दोळो धरूंक ना काँग्रेस सांगले पक्षाच्या. 6 म्हयन्या पयलीं आपणें सांगिल्लें म्हणून दिगंबर 1.5 वर्सां पयलीं, 2 वर्सां पयलीं सांगिल्लें हय म्हणजे आशिल्लें न्हू? आशिल्लें नो डावट अबाउट इट. पण आतां कितें आहा, एक विनेबल कॅन्डिडेट जर काँग्रेसीत येता काँग्रेस जिखता. 10 वर्सां हे जें कुश आशीत राज्य गोंयांत जें आमी पळयलां तातूंत एक बदल जावपाक जाय. दॅट वॉज अ इंटेन्शन. देर वॉज नो अदर इंटेन्शन. पूण रोहन आयल्यार तू सपोर्ट करता आशिल्लो? 100% करता आसलो. काँग्रेसी खातीर करता आसलो. काम करता कामय करता आसलो. आतां कित्याक कोण बीजेपीक गेलो? 100%. बीजेपी सी वी आर एंटी बीजेपी. फंडामेंटली आय डोंट लायक. यू आर नॉट एंटी रोहन, यू आर एंटी बीजेपी. आय एम एंटी बीजेपी. सो रोहन बरो मनीस पूण रॉंग पार्टी. पर्सनल आय डोंट टू कमेंट. तो बरो मनीस काय तो वायट मनीस त्यांनी कितें केलें तें आय डोंट टू कमेंट ऑन दॅट. लोक विचारतले तुका की ना ते म्हणजे ती आन्सर आसात न्ही. आतां दी. हय सी कितें आहा, जेन्ना रोहन आयल्लो परवरी तेन्ना ही हॅड सेड वी विल डू अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. बट म्हाका दिसना खंय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जालें म्हणून. सी दिस इज लायक अर्बनायझेशन ऑफ अन विलेज. परवरी इफ यू कन्सिडर परवरी इज अ प्युअरली रेजिडेन्शियल एरिया आनी तेचें अर्बनायझेशन कितलें जावचें ताका एक रेशियो आसा. तो रेशियो 10 times क्रॉस जाला. पूण ते कोणूय हाडूं शकना बिकॉज दीस इज अ स्पील ओवर फ्रॉम बेंच. नो दॅट्स वॉट आय एम टेलिंग यू. सी सपोज यू तुमचें आतां घर आहा न्ही, इफ यू वॉन्ट टू रिनोवेट इट तुमी कितें करता, यू वील कॉल अ इंटिरियर डेकोरेटर आनी यू आस्क हिम टू गिव युअर डिझायन रायट. ऑर यू वील टेल इंटिरियर डेकोरेटर तुका जाय तशें इंटिरियर डेकोरेटर सांगता. यू वील नेवर टेल. यू वील टेल हिम बाबा दिस इज माय हावस, आय वॉन्ट अ प्लॅन फॉर माय हावस टू गेट इट डेकोरेटेड. तशेंच
पर्वरकरांची सहमती घेतली म्हाका दिसना. सो आतां फ्युचरान तूं निवडून आयलो जाल्यार पर्वरी एकूय घर नवें येवचें ना ना तशें ना तशें ना. सी नवें घर हाडप की न हाडप हें म्हाज्या हातीन ना. सो वॉट डू Urbanization, you're right, urbanization. See now, if you see, there are three major sports grounds. If you see, म्हाका याद आहा 97 जेन्ना आमी विद्याभरून शिकताले, हावसिंग बोर्डाचो जो ग्राउंड आहा ज्या जाग्यार देवूळ आहा मारुतीचें, ते इंडिपेंडंटली 3 टिमी खेळटाल्यो, इंडिपेंडंटली आमी खेळटाले थंय. 98ची गजाल तुमकां. आतां तुमी वचून थंय पळया, ते कॉन्क्रीट जंगल करून उडयलां. ते खेळपाचें सोडा तुमी, इट इज टोटली कॉन्क्रीट जंगल. MLA कसो ब्लेम करता तू? इट्स अ पॉलिसी. समवन इज Whose सेलिंग हिज policy? लँड, समवन इज बायिंग द लँड. No. It is a housing board complex. It is a government building. So your thing is that हांगा हावसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स येवकूच जायना आशिल्लें. There should have been a good open stadium. लोकांक खेळपाक जाय न्ही. घरानूय येवं जायना आशिल्लें अशें म्हणटा. घरा कोणाचेर त्याच कॉम्प्लेक्सांतल्या लोकांकडे तूं मतां मागपा वतलो आतां. खंयच्या कॉम्प्लेक्स म्हणटा तुमी? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पळया तो इनकम्प्लीट आहा. नॉट अबाउट दॅट. हावसिंग बोर्डाचे No, I'm not talking about that. I'm talking about the ground. यू टॉकिंग अबाउट नॉट There are अबाउट three हावसिंग major बोर्ड grounds. फ्लॅट्स. No, I'm not. Flat. See, flat हाक एक town and country planning department आहा. I am not the authority, or a MLA cannot be an authority to stop the development. I am talking in terms of a sustainable development for public purpose. आता जरा कितलीशीच गार्डन्स आहात. आता तुम्ही डिफेन्स कॉलनीत वचा, हाच्या फाटल्यान डिफेन्स कॉलनी, थंय गार्डन आहा. थंय तुमकां सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळटल्यो, बियरीच्यो बाटल्यो मेळटल्यो, ग्लासां फुटलेली मेळटली, ओपन कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मेळटले. दिस इज युअर डेव्हलपमेंट. पूण तातूंत MLA कितें करतलो? आनी कोण करतलो तर? MLA फाल्यां जर तुमच्या घरान हाडून लोकांनी गार्बेज उडयली, विल यू अलाव? पूण गार्ड कसो MLA थोडोच दाराचेर उबो रावतलो की बाबा तूं वता तो कित्याक करता? ना. आता हें घर आहा, त्याच्या भायर एक गार्ड उबो आहा न्ही. वॉट इज युअर सोल्युशन? My solution is you should do something which can protect the environment and give a good status for people. त्याच गार्डनाक तूं कितें करतलो? तूं जर आमदार We'll जालो develop जाल्यार. it no properly. We'll safeguard it. थंय लोक कित्याक वचना? थंय लोक वचना की ते झाडात ना. ते रिक्रिएशनल कसलीच फॅसिलिटी ना. पूण हांगा ताणें ते आर्ट पार्क केले, नानानी पार्क केले, सायन्स पार्क केले, वॉटर हार्वेस्टिंग पण जी हांव कितें म्हणटा, जे एक्झिस्टींग आहा ते तरी सेव्ह करा. हो ग्राउंड अजून जायना. आनी 35 crore रुपीज मोडले ह्या ग्राउंडाक. ऑपोजीट अश्विन गॅरेजी जो ग्राउंड आसा 35 कोटी काय ऑड अमाउंट मोडला. ताका आनीक 20 कोटी रुपये जाय. ही वॉज इन ऑपोजिशन एक्सेप्ट फॉर 2.5 years. See, I'll tell you one thing. If you're an MLA, you have enormous powers. You need not to be a minister only. If you're a good MLA, you can do whatever you want. If you're an arrogant, adamant, आपण अशेंच करतलो, government will not support you. पण ताका कितें फायदो न मदीं रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्ले. 2.5 years. Whatever it is, 2.5 years is not small. It is half term of your tenure of your term. Of which CM was sick for half term. Who's see? So there were no file movement, there were all these things. No, तशें कांय ना. It is all files were cleared. तशें कांय ना. So okay, according to you, okay, do you आतां ताणी उदकाची समस्या सोडयली, रस्ते बरे केले. म्हाका हे सांग, रस्ते बरे केले 4.5 वर्सां नंतर. म्हणजे 4.5 वर्सां पर्वरकरांनी हाल काडलेच. वेन यू आर रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तुवें रस्ते केले? द आन्सर इज नो. 3 महिने आसतना किंवा 2 महिने आसतना इलेक्शनाक तुवें डांबर घातलें, एस्फाल्टिंग केलें within 2 months advance ahead of the election. That means whole agenda is not development, whole agenda is what? Election. So आज निवडून हाडप, 4 वर्सां 8 महिने लोकांनी त्रास काडप आणि फक्त फुडलेले 4 महिने सुशेगाद रावप. Is this development? Porvorim is supposed to be a very developed constituency. That's what I'm telling you. It is urbanized. And if it's further urbanized, it will deteriorate more. This will be Panjim and it will be a municipality. What is your reaction की तेन्ना माविन गुदिन्नोन डिमांड केल्लो की हाका कितें मिनी पणजी का ग्रेटर पणजी का पणजी प्लस कितें तरी म्हणप म्हूण पर्वरी? I was against that. Porvorim has to be maintained Porvorim. It cannot be mini Panji. Okay, your candidature is supported. Apparently looks like Michael Lobo जे दिसापासून काँग्रेसीन आयलो ते दिसापासून तुजे डेस्क क्लियर जाले. So is Michael Lobo your backbone here? Not exactly backbone, but definitely yes, it's a great support for me. Without him you can't win.
I will not say that. It will be insult of all Parvarkars who are supporting Congress if I say that. So you look at Michael Lobo coming here and It's an asset. It's a big asset for me. आपयतलो तू ताका Absolutely. आपण म्हणजे कॅम्पेन त्यांच्यानेच लॉन्च केला ना. ताणेच तिकेट दिली. सी ताणी तिकीट दिली की आय कॅन कमेंट ऑन दॅट. म्हाका काँग्रेस पार्टीन तिकीट दिली आणि काँग्रेस पार्टीच्या तिकिटीचेर हांव उमेदवार म्हणून आसा आणि काँग्रेस पार्टीच्या समर्थन आणि काँग्रेस पार्टीच्या इंट्रस्टान म्हणजे काम आसतलें आणि फुडली वाटचाल आसतली. तितलीच डेव्हलपमेंट म्हणून आता तू म्हणटा की ताणें करूं ना. आता हांवें तेणी करूं ना म्हणूंक ना. हां ओके हांवें डेव्हलपमेंट करूं ना म्हणूंक हां ना. बरें हां सांग. हांवें कितें म्हणलें डेव्हलपमेंट शूड बी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इन अँड इट शूड नॉट बी अर्बनायझेशन. ही उतरां सगळ्या परवरकारांक तुजी ही उतरां कळची ना. सिंपल हेतून सांग. सिंपल हातून तें घर आहा तुजें त्या घरान कितलें डेकोरेशन घालप. डेव्हलपमेंट इज वाड खूब एक सोफा आसूं शकता किंवा 10 सोफा आसूं शकता पण ते 2 सोफा जर आसत ते घराक तेची शोभा चड वाडटा. So you are not against new housing dwellings coming here? No, again I am telling you, I am not the authority to tell whether new dwellings should come or no. ना पण तुझे उतर तू दिवचे पडटले because you are No, I am against illegalities. illegally येऊ नका म्हणतात. ना illegally येऊ आणि हे इतले कन्वर्जन्स जाता म्हणून बोळ चल्ला तो. कन्वर्जन सी प्रत्येकाका स्टॅटिस्टिक्स असतात न्ही. कन्वर्जन इज पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. Without conversion, development cannot happen. Illegal conversion. Illegal conversion असूच शकना. When you are using a word called conversion, it is a legal conversion. What is illegal conversion? There is nothing called illegal conversion. Okay, illegal construction in a land where it is not converted. That will not be supported at any circumstances. Whoever does it. Whoever does it. परवरी 1 इंच सुद्धा बेकायदेशीररित्या जागो कन्वर्ट म्हणा वापरल्या येवचो ना. इलिगली कन्स्ट्रक्ट करपाक वापरलो येवचो ना. इलिगली इल्लीगल घरा जावची ना. दॅट्स युअर पार्ट ऑफ मॅनिफेस्टो. आणि वॉट एल्स यू आर प्रॉमिसिंग? माय प्रॉमिसिंग इज वॉट एवर Parvarkar wants, that will be a public development. Whatever Parvarkar wants. Yes, a Parvarkar doesn't say there is one ward now in Sukur Panchayat, any ward consider, and that ward doesn't want this project. That project should not come otherwise. Why Gram Sabha is there? Today Gram Sabha is hijacked. So Gram Sabhas will be the final authority. Absolutely. All 3 panchayats. Yes. Salodar the Moon, Pena de Yes. France, Sukur. Absolutely. Development, I repeat, development will be as per choice of Parvarkars. It will not be choice of MLA who wants to develop on his own whims and fancies. MLA will be with them. MLA will be with Parvarkar. हे घर Parvarkaranचे आणि हांव आर्किटेक्ट. हांव फक्त डिझायन दिवं शकता. I am not the authority. Authority is who all citizens 24,500 लोक आज वोटर्स आहात आणि प्लस आणि भुरगे आसतली. Those are the owner of this constituency. Vikas Prabhudessai or in terms anybody else is not a owner of Parvari. परवरचा विकास म्हणून तुम्ही हॅशटॅग सुरू केला. हय बरो विकास तो वाईट विकास नाही. परवरचा विकास बरो विकास. परवरीकारांचा विकास का परवरचा विकास? परवर आणि परवरेकर एकच नाही. परवरीचा विकास काय फावटी अशी दिसता की नाका असताना सगळे गजाली येतात विकासाच्या नावार. ना तशें ना. परवरकारांचो विकास. परवरकारांचो विकास. आणि थंय आणि एक गोष्ट आसा की देर इज वन मोर एक कमिटमेंट आसा माझी. ग्रज घेवन एडमिनिस्ट्रेशन चलचें ना. कोणाचेरच रिवेंज आसचो ना. कोणाचेरच आसचो ना. सो 11 मार्चाक जर तू निवडून आयलो जर हांव निवडून येतलो 11 मार्चापासून सगळे जराचो प्रश्न येना. जेन्ना निवडून येतलो 11 तारखेक रिजल्ट जेन्ना येतलो तेन्ना थंय वेदर रुपेश सामंत हॅज वोटेड BJP or he has voted Congress, I will not see. I will go with the people's mandate and people's interest. क्लीन स्लेट. आणि आय एम ऑल्सो क्लीन. आज आमकां ट्रेनिंग दिल्लें. FIR आसा जाल्यार कशें फॉर्म भरप, क्रिमिनल कितें आसा. सो म्हाका तेणी विचारलें त्या टेक्निकल म्हणजे आय सेड आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीस. वाय? देर इज नो क्रिमिनल केस एट ऑल, नो बॅगेज एट ऑल. क्लीन विकास. क्लीन परवरकारा खातीर क्लीन विकास. ते आतां परवरकारांक डिसायड करून. ओके फुडें आनी मॅनिफेस्टोन कितें आसूं शकता? बिकॉज आमी पळयलां हांगा परवरी. वेन यू थिंक ऑफ परवरी युजली वी सी दीस परवरी आनी सगळ्यो गजाली जाले अश्यो दिसता. यू थिंक आनी कितें गजाली जावपाच्यो उरल्या? हांवें तुमकां पयलींच सांगलें जें कितें जावपाचें आसा, कितें जें करपाची गरज आसा
ते परवरकर सांगतले पूण मॅनिफेस्टोर कितें तरी आसचें ना ते पडटलें. दीस इज द मेन वन लायन एजेंडा मॅनिफेस्टो जे परवरकरांक जाय तेंच जातलें. मॅनिफेस्टो असोच आसतलो, विकास पर्वरीकरांक जाय तसो आसतलो. आय विल कन्सल्ट ईच एंड एवरी वोटर आफ्टर इलेक्शन. आफ्टर इलेक्शन. बिफोर इलेक्शन प्रॉमिस बी कांय ना. फेक प्रॉमिसीस करून कितें फायदो आहा? फेक कोणी कर म्हणत कर आनी ना, कंप्लीट तशें ना तें. पळय हांवें सांगलें आतां हें करतलो आनी परवरकांक तें नाका जाल्यार तुमीच इंटरव्यू म्हाजे फुडें घेतले आनी यू वील एनकावंटर मी, यू वील ह्यो डायरेक्ट बुलेट मारतले तकलेचेर. मागीर तशें जालें तें. ओके, सो युअर मॅनिफेस्टो विल बी एब्सोल्युटली इट्स अ कन्फायन्ड मॅनिफेस्टो. confined manifesto, and your campaign would be against Rohan Kaute. No, I am not Sandeep against anybody. Vazirkar. I am not against anybody. I am there for Congress party. I will strictly adhere Congress's policy. I will work for progress of Purvarkas, a clean governance, safety to the highest level. Safety to the Highest level. safety in the sense Safety in the sense law and order. Law and order असो परिस्थिती केन्ना येवंक ना गोंया. बट देर आर सर्टन इन्सिडंट्स विच हॅज हॅपन इन लास्ट 5 years. ते रिपीट जावचे ना आनी जाले जाल्यार तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. लास्ट बिफोर वी एंड, येस, शपथ घेतल्या ती याद दवरतलो. 100%. आनी एक तुमकां गोश्ट सांगपाक सोदता हांव. 22 वर्सां जरी आमकां जाली पर्वरी, वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वेन वी लेफ्ट धारगळ, वी लेफ्ट लॉक स्टॉक एंड बॅरल. हांव धारगळचो एक व्हडलो भाटकार, म्हाका लोकांचे जमनी खावन पयशे करपाची गरज ना. म्हाजे कडेन देवान खूब दिला धारगळी. आनी आजून आमचें घर धारगळे हांवें बांदूंक ना. गेली 22 वर्सां आमची चवथ, नागपंचम, दसरो, दिवाळी, क्रिसमस हे 5 मेजर सण पर्वरी जातात. सो एक फरिदा आसलें, एक कोण येवन म्हाका सांगूंक शकना हांव पर्वरकार न्ही म्हणून. आय डोंट वॉन्ट हर सर्टिफिकेट. इट्स ऑल फाल्स प्रोपगंडा. विकास इज पर्वरकर, पर्वरकरांचो विकास. 100%. ओके, देव बरें करूं. धन्यवाद. वेळ दिलो म्हणून. डोर टू डोर वचपाचें आशिल्लें तरी आता चालू करतले आमी. आतां चालू करतले. हे आशिल्ले विकास प्रभुदेसाय. ते म्हणटा की आपलो मॅनिफेस्टो लोक डिसायड करतले, लोकांक जाय तेच मॅनिफेस्टोचेर आसतले. क्लीन पॉलिटिक्स आनी आपूण कोणाचेरूच आरोप प्रत्यारोप करपाक वचपाना. आपूण काँग्रेसमॅन, 22 वर्सां जाली पर्वरी रावता. 22 वर्सां परत परत रिपीट करता. विथ डॉक्युमेंटेशन आय कॅन. विथ डॉक्युमेंटेशन कोणाक जाय जाल्यार विकासाक कॉन्टॅक्ट करता तुज्या ऑफिसान, तो दाखोवपाक शकता. आनी संगीता शेटेन ऑलरेडी फरिदाक सांगलेलें आहा तुवें आरोप घालता ते रॉंग म्हणून. दे आर ऑलमोस्ट सो शेजाऱ्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आनी शी इज इन ब्लॉक शी इज ऑन ब्लॉक कमिटी. ब्लॉक कमिटी. सो देव बरें करूं. धन्यवाद. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. और चॅनल पार्टनर्स RDXGOA, प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोड, goabalin.com. कीप वॉचिंग.